नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परब आमोणकर। टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। जुवारी पुलाची दुसरी लेन 22 डिसेंबराक करतले उक्ती। गोंयचे दरदोई उत्पन्नात 33% वाड। 2015 मेरेन गोंयाक कार्बन विरयत करपाची सरकाराची मोख। पुलीस, सुरक्षा रक्षक, उजो पालोवपी दळाचे जवान ह्या सगळ्या मळावयल्या अधिकाऱ्यांक तशेंच कर्मचाऱ्यांक बऱ्या कामगिरी खातीर मुख्यमंत्री पदक फावो। मुक्ती दिसाच्या कार्यावळीक गोंयच्या पत्रकारांक व्हरून दवरले 100 मीटर पयस। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान पुलिशेक काडलो उजरावन। वळेरेंत उरिल्ल्या स्वतंत्र सैनिकाच्या भुरग्यांक 26 जानेवारी मेरेन दितले शिर्विसियो। सनबर्न फक्त 28, 29 आणि 30 तारखेकूच 31 तारखेक न्हय म्हणटा पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे। गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी गोंय मुक्ती दीस मनयलो व्हडा दबाज्यान। आणि आता खबरो विस्तारांत। 62व्या गोंय मुक्ती दिसाची कार्यावळ मंगळारा पणजे कांपाल मैदानाचेर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी बावटो हुबोवन जाली। गोंयाक स्वयंपूर्ण करपाच्या नदरेंतल्यान गोंय सरकारान महत्वाची पावलां उबारल्यात अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली। गोंयचे GSDP 33% जाल्यार GDP 30%नी वाड जालेली आसा। गोंयचो शेतकी मळ घटमूट करपाक केंद्र तशेंच राज्य सरकाराच्या येवजणेचो लाव शेतकऱ्यां मेरेन पावयला आनी तशेंच गोंयांत 2050 मेरेन कार्बन विरयत करपाची मोख राज्य सरकारान दवरला अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार दिली। भांगराळें गोंय साध्य करपा खातीर आमी अंत्योदय, ग्रामोदय, सर्वोदय ह्या तत्वाचेर वावुरता। देशाच्या आणि राज्याच्या विकासाच्या यात्रेत कोणीच फाटी पडचो न्हय म्हणून ह्यो कल्याणकारी योजनांपासून वंचित रावचो न्हय ह्या अंत्योदय तत्वाचेर आमी सातत्यात सगळ्या लोकांपर्यंत पावपाचो प्रयत्न आमचो आसा। हो आमच्या देशाचो आणि राज्याच्या प्रगतीचो महत्वपूर्ण भाग जावन आसा। माझ्या सरकारान कृषी क्षेत्रातल्या शेतकऱ्याक मुळाव्या गरजांची पूर्तता करपाक शेतकी मळाचेर नवे नवे उपक्रम हातात घेतल्या। पिकाची विविधता हाडपाक आणि शेतवडी खातीर उपलब्ध आशिल्ल्यो शेत जमनी वाडोवपा खातीर खाजन शेतीचो कायाकल्प करपाक आणि पारंपारीक शेत जमिनीचे राखण करपाक कृषी व्यवसायांतल्यान उद्योजकांक पोषक वातावरण निर्माण करपाचे आणि कृषी वांगडाच शेताच्या गोंय हे स्वयंपूर्ण करपा खातीर आमी वेगवेगळे प्रकल्प सुरवात केल्या। गोंय राज्याच्या आर्थीक मळार आमी उल्लेखनीय प्रगती करता आसतना 2023 वर्सा गोंय राज्याचो GSDP 19-20 वर्साच्या तुलनेत 33% वाढला आणि ह्याच कालखंडात राज्याचे दरडोई उत्पन्न 30% वाढला। ही व्हडा उमेदीची गजाल जावन आसा। आमी सातत्यात पळयता की गोंय राज्याक 62 वर्सां स्वतंत्र जावन पुराय जाली तरी सुद्धा आज कूळ आणि मुणकाराची वेगवेगळी प्रकरणां तशीच पडून आसा। तांकां फास्ट ट्रॅक करप आणि कूळ आणि मुणकारांक तांचे जमणी जाता तितके बेगीन मेळोवन दिवप हाच्या खातीर सरकार प्रयत्नरत आसा आणि वेगवेगळी पावलां ताच्याच खातीर आमी उचलल्या। निश्चितच रित्या कुळांचे प्रश्न हे बेगिनात बेगीन एक गजाल आसा। सांगपाक खूब खोस भोगता 2,500 कोटी रुपया खर्च करून 14 किलोमिटरचो एप्रोच रोड आणि जुवारी नदीचेर फुल फ्लेज बांदिल्लो ब्रिज हो येता त्या 22 तारखेक आमची दुसरी लेन आमी लोकां खातीर उगडी करता आणि त्याच बरोबर थंयसर फुडल्या टप्प्यान जावपी 270 कोटी रुपया खर्च करून रिव्हॉल्विंग रेस्टॉरंट हाजोय फाउंडेशन स्टोन आमी घालता आणि ताच्या वांगडाच 641 कोटी रुपया खर्च करून पर्वरी हांगासर बांदपी इलेवेटेड रोड ह्याय प्रकल्पाचे आमी त्याच दिसा फाउंडेशन स्टोन घालपाचे निश्चित केला। गोंय राज्य आपल्या नैसर्गिक सौंदर्या खातीर पुराय जगात फामाद आसा आणि म्हणूनच तर ह्या गोंय राज्याचे सैम राखून दवरपा खातीर आमी येता त्या 2050च्या पयलीं झिरो कार्बन इमिशन हो टॅग दिवपा खातीर माझे सरकार नियोजनबद्ध काम करीत आसा। समेस्त लोकांनी आणि गोंयकारांनी सुद्धा ह्या चळवळीत वांटो घेवचो। तुमचोय वांटो खूब म्हत्वाचो आसा। तुम्ही सगळ्यांनी जर सहकार्य केलें जाल्यार आमी म्हणटा की कार्बन इमिशनचो टॅग
2050च्याच पयलीं गोंय सरकार मेळोवपाक शकतलें आव्हान करता की सगळ्यांनी हितून वांटेकारी जावचें. येरेदारीचे विकसीत करता आसतना म्हाज्या सरकारान पर्यावरणाची जतनाय घेतल्या आनी 51 अश्यो प्रगत इलेक्ट्रिकल बसीस सुरू केल्या. राज्यांत इलेक्ट्रिकल व्हेकलचो वापर करपाचें प्राधान्य दिवप, व्हडा प्रमाणात चार्जिंग स्टेशन निर्माण करप, पर्यायी इंधन म्हणून ग्रीन एनर्जीचो अवलंब करप ह्या खातीर आवश्यक ती पावलां म्हाज्या सरकारान मांडल्या आनी ताची दखल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी घेतल्या. आमी पळयता की राज्यांत वेगवेगळे उद्योग येवचे म्हणून गोवा स्टार्टअप पॉलिसी आसतली, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी आसतली, IT पॉलिसी आसतली, इन्व्हेस्टमेंट पॉलिसी आसतली, इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्ड ह्या सगळ्याच्या माध्यमांतल्यान इज ऑफ डुईंग द बिझनेस हाच्या खातीर वेगवेगळ्यो गजाली सरकार सातत्यात करीत आसा. आनी म्हणून तर आमी हो बिझनेस फुडें व्हरता आसतना एकंदर जवळपास 15,646 कोटीची नवीन गुंतवणूक राज्यांत जाल्या. जवळपास 40,000 लोकांक नवीन रोजगाराच्यो संदी निर्माण करपाचें सरकारान थारायलां. गोंय मुक्ती दिसा पुलीस, सुरक्षा रक्षक, उजो पालोवपी दळाचे जवान ह्या सगळ्या मळावयल्या अधिकाऱ्यांक तशेंच कर्मचाऱ्यांक बरी कामगिरी केल्ल्या खातीर मुखेलमंत्री पदक फावो जाल्लें आसा. मात तरी अक्कल आसपाक जाय मरे अशा उतरांनी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान पुलिशेक उजरावन काडले. मुक्ती दिसाच्या कार्यावळीक गोंयच्या पत्रकारांक 100 मीटर पयस व्हरून दवरले म्हणून मुख्यमंत्र्यान पुलीस अधिकाऱ्यांचेर फोग काडलो. कोणी आडयले कोणी गेटीर आडयले कोणी गोंय मुक्ती दिसाची कार्यावळ एकी कडेन जाल्यार पत्रकार भलतेच कडेन. येदे व्हडले सरकारी कार्यावळीक गोंयच्या पत्रकारांक सुमार 100 मीटर पयस व्हरून दवरिल्ले. हे विशींची कागाळ पत्रकारांनी मुख्यमंत्र्या कडेन केली. उपरांत मुख्यमंत्र्यान पुलीस अधिकाऱ्यांक उजरावन काडले. पळयात. सर आमका तुम्ही कोणी आडयले कोणी गेटीर आडयले कोणी आमका सांगू आमका फुडें धाडूकूच ना. आमका सेक्युरिटी सर तूं मिडिया कशें हांगा पद्दतीन दवरूं नाका. येदो व्हडलो कार्यक्रम करून आमचो फायदो कितें आसता. सर फुडें वचूंक जाय म्हणून हे सेक्युरिटी पास दिल्ले हेचो कांयच फायदो ना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. स्वतंत्र सैनिकांच्या भुरग्यांक शिरवीस दिवपाचे वळेरींतल्या उरिल्ल्या उमेदवारांक 26 जानेवारीच्या पयलीं शिरवीस दितले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्या. ते गोंय मुक्ती दिसाच्या कार्यावळीत उलयताले. संरक्षण सांबाळपाक आमचे पोलीस हे आदर्शवत कामगिरी करीत आसा आनी म्हणून तर आमी होमगार्ड सेवा करपी उमेदवाराक पुलीस कॉन्स्टेबलांत भरती करपा खातीर जवळपास 30% जागो दवरून तांकां सगळ्या होमगार्डाक पुलीस भरती करून घेत आसा. हे पयलीच फावटी राज्यांत घडटा. अशा पद्दतीन होमगार्डात सेवा दिवपी ह्या सगळ्या भुरग्यांक आमी पुलिसांत भरती करून घेत आसा. कॉम्पेन्सेट अपॉइंटमेंट खूब मोठ्या प्रमाणात पेंडींग आशिल्ली. 2 दिसां पयलींच आमी कॉम्पेन्सेट अपॉइंटमेंट जवळपास 71 केसीस
आमी कॉम्पेन्सेट ग्राउंडाचेर तांकां अपॉयंटमेंट्स दिले. त्याच बरोबर चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फायटर्स हांगच्योय बी एक 28 पेक्षा चड आमी फ्रीडम फायटर्सच्या भुरग्यांक तांकांय तेंची जॉब अपॉयंटमेंट्स दिल्ल्यो आसा. फ्रीडम फायटरांच्या प्रती सदोदीत आमचें सरकार हे तेंचे कटिबद्ध आसा, सदोदीत तांकां याद करीत आसा आनी म्हणून तर उरलेले सगळे फ्रीडम फायटर्स प्रतीच्यो नोकऱ्यो हे येता त्या 26 जानेवारी पर्यंत तांकां उरलेल्या सगळ्याच फ्रीडम फायटर्सच्या भुरग्यांक नोकऱ्यो जाता तितके बेगीन 26 जानेवारी पयलीं मेळटल्यो. गोंयांत सनबर्न हो डिसेंबराच्या 28, 29 आनी 30 तारखेकूच जातलो अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें. जर खंयच्याय प्रसार माध्यमांतल्यान सनबर्न 31 तारखेक जातलो अशी वावडी पातळयत जाल्यार पर्यटन खातें तांचेर खर कारवाय करतले अशें रोहन खंवटेन स्पश्ट केलें. 31 परमिशन दिला कोणाला लागला 31 म्हणून काल एक न्यूज ब्रेक जाल्ली न्यूज पेपर ते न्यूज लिंकाक ऑलरेडी टुरिझम डिपार्टमेंट नोटीस धाडटली टू रिप्लाय ऑन वॉट हाव दे सेंडिंग रॉंग मेसेजीस. काल एनओसी ऑलरेडी प्रोविजनल जी दिल्ली आसा तितून 28, 29, 30 ह्यो तारखे क्लियर मेन्शन केल्ली आसा. ताचे खातीर जे उलयले त्याच प्रमाणे 28, 29, 30 ही प्रोविजनल एनओसी दिल्या. हायकोर्टाच्या नुसार कितें आसा गायडलायन्स तांणी कितें पाळपाचें कितें आसा एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट जाल्या अंडर चीफ सेक्रेटरी and I think everything will be post provisional NOC. The chief secretary will ensure that all compliances are done of High Court and बाकीचे कितें आसा to the respective departments which are responsible in terms of keeping festivities like this on track and not allowing them to be overdoing things which sometimes affect tourism of Goa in the long run. So ताच्या खातीर provisional NOC दिल्या 28, 29, 30 आणि ज्या माध्यमांतल्यान कोणे तरी सोर्सीस म्हणून सांगलां ताणी टुरिझम डिपार्टमेंटाक जाल्यार हांगा सांगचें पडटलें तेजो सोर्स कोण आशिल्लो. अनवॉन्टेडली मेकिंग न्यूज फॉर नथींग मे बी फॉर देयर ओन स्मॉल TRP स्प्रेडिंग रॉंग थिंग्स अबाउट गोवा हांव तेच म्हणटा. पर्यटन आज कॉम्पिटिटिवनेसान आसा आनी आमी इमर्जींग मार्केट्स आमी जेन्ना भायर वतात सगळ्यांक मेळटात आनी नवे बिजनेस हाडपाक सोदतात. एवरी स्टेक होल्डर ऑफ द टुरिझम इंडस्ट्री in Goa, whether it is media, government or the people, need to be responsible enough to be ambassadors of tourism. कित्याक एक पोस्ट रॉंग जी वता ती बाकीचे स्टेट्स वेर वी आर कॉम्पिटिटिवली वर्किंग ऑन टुरिझम आर ऑल्सो युजींग दीस पर्टिक्युलर फोरम्स. येस आनी सोशल मिडिया पयले आनी फोरम पयले नवे सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर्स येवंक लागल्या आनी गोंयचे टुरिझम कशें रॉंग आसा सांगपाचो प्रयत्न आसा. इट लुक्स टू बी अ प्रॉपर स्ट्रॅटेजी by some people to come and defame Goa. We are trying to take some legal opinion. We will ensure that we act on this type of things. सरकारान तात्पुरती परवानगी दिल्ल्या सनबर्नात कायदो आनी सुवेवस्था पेड्ड्यार जावची न्हय म्हणून खासा समिती नेमल्या अशी माहिती उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक निधीन वालसनान दिली. ही समिती सोमारा नेमिल्ली आसा. तातूंत जिल्लो अधिकारी, उपजिल्लोधिकारी, गोंय प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाचो सदस्य, सचिव, पुलीस अधीक्षक हांचो आस्पाव आसा. सनबर्नात गुगळी वखदांचो वेव्हार जावचो ना हाचे खातीर सगळी खबरदारी पुलीस खातें घेतले अशें निधीन वालसनान स्पश्ट केलें. रिगार्डिंग सनबर्न कल एक ऑर्डर आया है सेक्रेटरी एनवायरनमेंट का जिसमें कलेक्टर, मेंबर सेक्रेटरी गोवा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और एरिया डिप्टी कलेक्टर 4 मेंबर का जिसमें कलेक्टर चेयरमैन है एक कमेटी बनाया हुआ है जिसमें कमेटी को 3 एजेंडा दिया हुआ है. तो कमेटी इज़ गोइंग थ्रू दैट एस्पेक्ट्स and depending upon the decision of the committee the further decision will be taken. कब तक इस कमेटी को डिसीजन देने का टाइम? The committee has been constituted yesterday. तो फॉर्मल एक कमेटी का जो मीटिंग अभी होने वाला है उसके बाद चेयरमैन एंड द कमेटी मेंबर्स विल स्टिक टुगेदर एंड लुक इनटू द वेरियस लीगल एस्पेक्ट्स एंड ओनली द डिसीजन. सिंस द डेज आर 28 को द इवेंट का जो है तो द कमेटी प्रोसेस विल बी एक्सपेडिटेड. सर हर टाइम ड्रग्स के बारे में सनबर्न में ये तो क्या किस प्रकार से सेफ्टी मेजर्स रखे हैं? See, last year sunburn happened. Last year everything was very smooth. So we will have special drug detection teams. We have special crime branch, anti-narcotics or local police ka special teams. If at all sunburn is happening, we will have special teams to ensure that nobody is under the influence of drugs and nobody is peddling with drugs or nobody is coming under the influence of drugs. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत गोंय मुक्ती दीस व्हडा उमेदीन मनयलो. पळोवयात गोंय मुक्ती दिसाची कांय खिणेचित्रां. भारताचे स्वातंत्र्य 1947 भारताक स्वातंत्र्य मेळ्ळें पूण गोंय हे पुर्तुगीजाच्या तावडीन आशिल्लें. भारताचेर 150 वर्सां आमच्या ब्रिटिशांनी राज्य केलें पूण आमचेर 450 वर्सां
पोर्तुगीजांनी राज्य केले 450 वर्सां म्हळ्यार कितल्यो पिळग्यो कितली जनरेशन्स आमच्या पोर्तुगीजांच्या ह्या जुलमी राजवटी भितर अक्षरशः चेपली गेली आणि ताच्या नंतर खंय तरी आमकां 1961 स्वतंत्र मेळ्ळें. आमी पळयताले की जेन्ना पाकले म्हणटाले आमी पोर्तुगेज म्हणटाले आमच्या घरादाराचेर गमबुटांनी येताले आणि आमचेर अत्याचार अन्याय करताले. जे कोणी धर्म बदलपा खातीर आमचेर इन्क्विजिशन म्हणजे धर्मांतर करपा खातीर आमचे पेज हाडटाले आणि ह्या सगळ्याक भिवन आमचे जे भाव भयणी आशिल्ले गांवाचे गांव सोडून आपले जे धर्म आसतलो आपली देवळां आसतली आपले जे देव आसतले मुर्ती आसतल्यो त्यो घेवन डोंगरांनी वचपाक लागले पोत्र्याक लिपोवन दवरपाक लागले आपले अस्तित्व सांबाळपाचे प्रामाणीक प्रयत्न करपाक लागले. हातूंतल्यान हे सगळे आमचेर चपण आशिल्ले. म्हणूनच खंय तरी एक ठिणगी पेटली. आमच्या थोर स्वतंत्र सैन्यांनी उठले जागृताय केली त्यांनी मशाल यात्रा पेटयल्यो गांवांनी मिटिंगो घेतल्यो. ब्रिटीश आपले पुर्तुगीज आणि कितलेशेच आमचेर अत्याचार केले. खंय तरी शिवाजी महाराज सारखे आमचा एक युगपुरुष हांच्या हातून भितर 16व्या शतकात 17व्या शतकात आगमन झाले आणि त्याच्या नंतर एक परिवर्तनाची लाट एक चावल आणि एक मशाल पेटली गेली आणि तातूंतल्यानच आमकां स्वातंत्र्य मुक्ताय मेळ्ळी. म्हणून त्या थोर मुक्ती संग्रामातले थोर झुजारी स्वतंत्र सैनिक हांव मन काळजांतल्यान तांकां आर्गां ओंपता तांकां श्रद्धांजली दिवपाक ओंपता तांची आदरांजली म्हणटा आणि जे जिवीत अजून आसात सदानंद काका सारखे तांकांय तांचे चरण स्पर्श करून तांकांय वंदन करता. हांव जाहीर हेचो निशेध करता. हांव आतांच हांव आणि प्रेमेंद्र आमच्या डेप्युटी कलेक्टरान मामलेदार सांगला म्हणजे ह्याचो अर्थ तुमकां पेट्रोटिझम कितें आसा. अरे बाबा आमचे हे इतले स्वातंत्र्य गोंय गावले ह्याच्या खातीर कितक्या लोकांनी कष्ट घेतले आमकां हेचो व्हॅल्यू आसा. आज जर आमी हेचो व्हॅल्यू करना जाल्यार ही भुरगीं कितें व्हॅल्यू करतली. आणि जेन्ना आमी खंयच्या गोश्टीचो व्हॅल्यू करना तेन्ना ते गोश्टी कडेन ती गोश्ट वायट करपाक आमच्या मनाक कांयच दुखना. मनीस खंयची गोश्ट बरी केन्ना करता आमी समाजान बरें कित्याक करता तर आमकां दिसता हे गोश्टीचो व्हॅल्यू आसा. म्हज्या मुळे ह्या समाजाक कितें दुखोवंक जायना समाजाचें कितें वायट जावपाक जायना. हांगा ह्या प्रोग्रामाक येवपाक खंयच्या ऑफिसरान एक तुमकां रिक्वेस्ट धाडची किंवा जर ह्या प्रोग्रामाक येवना जाल्यार तुमची लीव एब्सेंट करपाचे हे सांगपाचे म्हणजे कितले. ह्या स्वातंत्र्य हे सिनियर स्वातंत्र्य सैनीक हे फ्रीडम फायटरांनी कित्याक ह्या प्रोग्रामाक येवपाची कित्याक गरज आसा येवपाची तर तो आपल्या गोंया बद्दल प्रेम. तो प्रेम तांकां खबर आसा जेन्ना गोंय स्वतंत्र नसलें तेन्ना कितें परिस्थिती आसली. हे जेन्ना पाखले रस्त्यावयल्यान वताले आमच्या बायलांक बांयचेर सुद्दां वचपाक मेळनाशिल्ले. पाखले येतात म्हटल्यार सगळे भुरगे घरान येताले बायलां बेगीन न्हांवन घरान येताले भायर रस्त्यार भोंवपाक फ्रिडम नासतालो. आणि आमचे नागरीक जसे सहभागी जावपाक जाय तशें आयज जायना. हेजें कारण प्रत्येकान सोदचें. मातृभुमीक जेन्ना आमी वंदन करता हे वंदन जर आमी करीत आसतना जर फुडें चल्ले जाल्यार आयज आमच्या जिवनान सफलता आमी हासील करूंक शकना अशें आमी मानपाक जाय. आयज मातृभुमीचें जर रीण फारीक करतलो जाल्यार ती त्यागाची भावना प्रत्येक मनुश्याच्या मनान आसपाक जाय आनी ती तेवत उरपाक जाय. गोंयमुक्ती दिनाची सगळ्यांक मनोरूप करपी आयच्या दिसा सगळ्या गोंयमुक्ती खातीर आपले प्राण पणाक लावपी सगळ्या सुटके झुजारी भाव भयणांचें स्मरण करता. आमचे 350 वर्सां राज्य करपी पोर्तुगीजांक धांवडावन घालप ही सोपी गजाल नाशिल्ली. इतली वर्सां आमचे पुर्वज लढत रावले पूण तांकां यश मेळनाशिल्लें. पोर्तुगीजां मुखार तांची ताकद उणीव पडटाय. पोर्तुगीजांनी सक्तीचे धर्मांतरण चलयलें हांगाची देवळां नश्ट केली पूण लोक बदलले नात. तांच्यांनी आपलो धर्म संस्कृताय परंपरा रितीभाती सांबाळून दवरल्यो. लिबरेशन डेची हुलोलीत परबी आज आम्ही खूप खुशेन आज हो दीस मनयतात. सिन्स 1961 450 वर्सां आमी जे गुलामी सहली ताच्या नंतर आमकां जे मुक्ती मेळ्ळी आनी गोंय मुक्त जालें फ्रॉम 1961 टू आतां 62 इयर्स जाली की आमी हें फ्रिडम पळयतात ऑफ इंडिपेंडंट इंडिया
आणि लिबरेटेड गोवा आणि हाज्या खातीर जो आमी विकास पळयला आमच्या गोंय राज्यान आमच्या भारतान हे फक्त इंडिपेंडन्सा नंतर लिबरेशना नंतरच हे आमकां पळोवपाक मेळ्ळा आणि ज्या तरेन आमचे भारत विथ फुल स्ट्रायड्स विकासाच्या दृश्टीन फुडें सरता आणि आमचे गोंय राज्य खरे पैकी जे आमचे खरेच पळय जो विकास आसा आमच्या गोंय राज्याचो जेन्ना आमचे गोंय राज्य लिबरेट जाले 1961 युनियन टेरिटरी जाली गोवा दमन एंड दीव तेन्नाच्यान आमी वेगवेगळ्या क्षेत्रांत आमच्या गोंय राज्याचो मुक्ती दिनाचा हार्दिक शुभेच्छा. आज आम्ही 62 इयर्स कंप्लीट करून 63rd इयरला आज आम्ही सेलिब्रेट करत आहे आणि जेव्हा 1961मध्ये पोर्तुगीजच्या साली 1947मध्ये जेव्हा आम्हाला स्वातंत्र्य भेटला तरीसुद्धा 61पर्यंत गोवा आमचा पोर्तुगीजच्या काळात होता आणि 1961-1967ला आम्ही गोवा मुक्ती दिली म्हणजे पोर्तुगीज त्यांच्या हातातून स्वतंत्र झाला आणि गोवा एक स्वतःच राज्य म्हणून आज ओळखला जातो आणि या 60 वर्षात गोव्याच्या प्रगती बघितली की हा 2014पासून आताची जी गोव्याची प्रगती झालेली आहे खरंच बाळ्ळेच्या मुळाव्या भलायकी केंद्रात मुळाव्यो साधन सुविधात नात. सरकारान गरजेच्यो साधन सुविधा 15 जानेवारी मेरेन उपलब्ध करून दिवच्यो अशी मागणी आमदार एल्टन डिकोस्टान केल्या. आमदार एल्टन डिकोस्टान हे विशीं भलायकी अधिकाऱ्याक निवेदन दिले. केपीच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांक बाळ्ळी भलायकी केंद्र होच आधार जावन आसा पण ह्याच भलायकी केंद्राची भलायकी सद्याक सारकी ना. भलायकी केंद्रांत एम्ब्युलन्स ना, एक्स-रे मशीन ना, गुरवार बायलां खातीर गरजेच्यो साधन सुविधा ना. देखून केपेच्या लोकांक दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाचेर निबून रावचे पडटा. सरकारान ग्रामीण लोकांचो विचार करून ह्या भलायकी केंद्रांत बेगोबेग सुविधा उपलब्ध करून दिवच्यो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. सांगते आणि म्हाका दिसता हें पब्लीक हेल्थ सेंटर जें आसा सुमारे 25 ते 30 गांव ह्या लोकां पासून हें फायदो आहा आनी आयज जी फॅसिलिटी हांगा मेळपाक जाय ती खंय ना खंय तर कमी पडटा. म्हळ्यार जी सादी गजाल जी आसा एक्स-रे जावं जी प्रेग्नन्सी बायल ज्यो येतात स्कॅनिंग करपाक आसत तेमकां देखून आयज स्कॅनिंग जायना भायर वयचें पडटा जाल्यार प्रेग्नन्सी टायमाचेर खंयचीय जावं कोणाली बायल जावं पयस वचपाक जेन्ना तेमकां त्रास जाता जाल्यार ती फॅसिलिटी तुमी करपाक जाय. इवन अल्ट्रासावंड जावपाक जाय. मागीर इवन ब्लड टेस्टा देखून आयज आमकां हिंगसाकून प्रायवेटान ना तर दुसऱ्या खंय तरी सजेस्ट केलो वयता. जाल्यार हें सामकें गरजेचें आसा. हेच्यो बारीक बारीक फॅसिलिटी ज्यो आसा तुमी हिंगा अवेलेबल करपाक जाय जेणे करून आमचे जे खेडेगांवांत जे लोक आसात जे लागीं जे लोक आसात तेमकां इतले पयस धांवपाक चिर पडना. हे आमची रिक्वेस्ट आसा हेल्थ मिनिस्टरा लागीं तशेंच गव्हर्मेंटा लागीं की जी बरी गजाल जी आसा हांगा लोकांक अवेलेबल करून दिवची ना तर हे पब्लीक हेल्थ सेंटर आसून हांगा कांय फायदो ना तो गोरवाचो गोठ जाल्ल्या भशेन हांगा आसतलो. हीच आमची मागणी आसा. सिनियर अशी डॉक्टरी बी ना आनी मेंटेन करपाचे बी डॉक्टर ना आनी इक्विपमेंट ना मशिनाय बी ना हांगा. बेजीक मशिनां आसता तरी एक म्हयन्या भितर तरी घालची कारण खूब अशे लोकांक पयशे नासल्या कारणान लोक मडगांव वचूंक शकना. नुसी अपोलो विक्टर विंटेज हांगा बिल 30,000-50,000 बील येताय 2 दिसां 3 दिसां कारण हांगा लोक रावंक सोदता आनी हांगा प्रॉब्लम जाल्यार मागीर डिस्ट्रिक्टां वयता लोक. ताका लागून बेजीक इक्विपमेंट आसा ते गव्हर्मेंटान प्रोवायड करचे 1 म्हयन्या भितर. ह्या भलायकी केंद्रात एम्ब्युलन्स नाशिल्ल्यान कांय जाणांक आपलो जीव वागडावचो पडलो अशें लोक उलोवन दाखयतात. हें केलो मागीर अर्दवर म्हळ्यार गाडी ना ती हार्टा ऑपरेशन केपेसान एम्ब्युलन्स आहा पयलीं ते म्हणटा ड्रायव्हर जेवपाक गेल्यार गाडये इन्शुरन्स भरला एम्ब्युलन्साक गव्हर्मेंटा गाडी आहा त्यो इन्शुरन्स भरूना म्हणपाक लागले. आपूण खंय चलयता काय म्हणटा ते ड्रायव्हर हिंगा जवळ जवळ 45 अर्दवर मायज उरले ते मागीर मडगांव व्हेले हिंग ट्रिटमेंट केले ते कांय दिला मडगांव व्हरून एक म्हळ्यार गेले. मागीर कशी येयली तिका ते आमी कॅप्सान एम्ब्युलन्स आपयले गेले 108 74 8-10 दीस जाले. सेम प्रोसेस की हाडटाले ते आमी 5 दिसांनी हाडटाले तशें कितें ड्रायव्हर ना म्हणले. बाळ्ळी भलायकी केंद्रात मुळाव्यो सुविधा नाशिल्ल्यान थळावो लोक फुर्योज जाला. हे विशीं लोकांनी आमदारा कडेन कागाळय केल्या. आनी आयकले त्या प्रमाणे फालसून आमकां न्यू हेल्थ थिंगा इंचार्ज डॉक्टर येतली तो फाल्यां खंय चार्ज घेता बट तेणें सांगलें त्या प्रमाणे तो दोतोर म्हणटा आपण न्यू आहा बट आयकले म्हणटा सगळ्यो वस्तू जाल्याय बेजीक आमगे एम्ब्युलन्साचे शॉर्ट ऑफ स्टाफ शॉर्ट ऑफ डॉक्टर्स ह्यो वस्तू नाय आमगेले. सो म्हाका सुद्दां एंड डे आमी सफरर बारीक लोक जाता
आनी आमगे लोक आतां तो एजिटेट करपा न्हू वचोन आनी हेंच तरी समज तरी मडगांव जाल्लें वो आनी खंयच्या सिटीन जाल्लें म्हाका सुद्दां आज सगळें फोल्टोळ जाताली आमी पिसफुली केलां हें बट एस न्हू पिसफुली केलें म्हणून दुसरी फावट सरकारान आमकां लायटली घेवपा तेंवूय सांगता हें सरकार कितें जाता लोक थंड शांत म्हण तुमी लायटली घेयनाकाय ही आमी आतां बरे भाशेन केलां हाल फुडें दुसरे भाशेन जावपाक शकता ही सरकाराकूय चेतावणी कितें बारीक लोक बारीक म्हूण आमी म्हूण कोण हे आवाज कोणे म्हूण कितें जात तें जाल्ली आयसा पळयना अरे आतां एक हेल्थ एम्बुलन्स ना तुमी एक एम्बुलन्स हाडा तेका बेजीक लायफ सपोर्ट काय ना स्टाफूय शॉर्ट आहा भरपूर स्टाफ शॉर्ट आहा हिंगा सो आमी कोणाकूय सरकारा आमकां सांगता आमी दोश न्ही आमकां प्रॉब्लम्स रिजॉल्व जालो जायो आमकां राजकारण करपाक जाय आमकां रिजॉल्व जावपाक जाय आनी वी आर सेइंग बाय 15th ऑफ जानेवारी आज जाल्यार हो म्हयनो काब जालो आमकां सगल्यो वस्तू कितें शॉर्टफॉल आहाय त्यो म्हाका सद्दां सरकार हिंगा दिवच्यो ही आमगे मागणी हिंगा एक्सरे मशीन चलना डेंटल फेसिलिटीज आहा तिवूय ना आमकां कार्डियक म्हाका सद्दां दोतोर सोमनाईक कुसा इतके येता आतां इतली एरिया कवर अप कोता आसना जाल्यार म्हाका सुद्दां एक आमकां एटलिस्ट फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग एवरी डे डेली बेजीक कार्डियक दोतोर आसपाक जाय म्हाका पयर म्हाका सद्दां हेणें सांगलां हेल्थ मिनिस्टरान सांगलां एश्युरन्स दिला की आपण आनी 25 एम्बुलन्स मागले म्हणून सरकारा कडेन सो म्हाका हांव मागता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कडेन सिन्स ही इज होल्डिंग द फायनान्स पोर्टफोलियो हेल्थ मिनिस्टराक फायनान्स दी हे हेल्थ सेक्टराक पयस जाय पयस नासून तोय आपण कांय करपाक शकना म्हणटा सो पयस दी आनी आमगे फेसिलिटी लोकां दी समज हेल्थ सेंटर सारको चलना वेर वी आर लीडिंग टू So this is what we have come to tell. We are not come to make some agitation because there was a rumor that we have come to do agitation. We are not come to do. We know that it is a health based center. And आवाज with Pune. We just come to give our memorandum. Just for eye opener to the department and to the government because health minister is saying he does not have that much of fund. So who is to be blamed? The finance minister is to be blamed or the health minister is to be blamed? So let them solve their issues. तुम्ही हेल्था बगले नेग्लिजन करता लोकांचे जीव उडयता म्हळ्यार बरोबर ना आनी तुम्ही व्हडले व्हडले इव्हेंट मॅनेजमेंट करता मरे इव्हेंट मॅनेजमेंट कम करात आनी हे पळय बेजीक कम्युनिटीज पळय आहात हेल्थाच्यो ताजेर पयशे चड म्हणत हांव म्हणना ते सामकें बरें करात म्हणून थिंग समज 2 कोटी मर जाल्यार ते 1 कोटीचे हाडात आनी तो 1 कोटी काडून हेल्था दिया मरे अशें करून हे समज केलें जाय तूं जाल्यार आमगेले जे हेल्थ जो सेक्टर आहा तो इम्प्रूव जातलो हातूंतल्यान लोकांची भलायकी बरी जातली लोकांची भलायकी बरी उरप म्हणल्यार खंय तरी गांवची उदरगत जावप देशा उदरगत जावप स्टेट उदरगत जावप तर सरकारान हाचेर हेल्थ सेक्टराचेर गंभीरतायेन लक्ष दिवप गरजेचें गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरी सतरकर. तर हे आशिल्ले टी टायम बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for matar paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्ष तुमचे खातीर आम्ही लढतात गोंया खातीर आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात खुबशी ल्हारां उसळटात
ह्या दर्याच्या पोटात लिपला कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटात लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आमी तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.